नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणांची जावची न्यायालयीन चौकशी आपाचो मुखेली अमित पालेकराची माहिती। ईडीन पुलिसां कडल्यान माहिती घेवन मुखेल दुबावितांक धाडला समन्स। जानेवारी ते नोव्हेंबर 2024 मडगांव येरादारी पुलिशेन 2.23 कोटींचो दंड केलो वसूल। वट्ट 3665 जाणांक तालाव। येरादारी नेम पाळी नाशिल्ल्यांचेर पुलिशेन केल्ली खर कारवाय। गोंयच्या दर्यांत बेकायदा नुस्तेमारी करपी हेर राज्यांतल्या 10 बोटींचेर गुन्यांव नोंद। कर्नाटकाच्या बोटींक 14.80 लाखांचो दंड। केंद्रीय नुस्तेमारी मंत्र्यान लोकसभेत दिली लेखी जाप। पोरणे गोंय फेस्ताक जाली भांगराच्या सरपळींची चोरी। तिगाय दुबावितांक पुलिशेन केली अटक। तपास आसा सुरू। अंजुण वागातोर वाठारांत बेकायदेशीरपणान विकपी ई सिगरेट दुकानांचेर आमदार डिलायलान घाली धाड। ई सिगरेट आनी हेर सामान केले जप्त। अशे विक्रेते सापडल्यार करात कायदेशीर कारवाय। डिलायलाचो पुलिसांक आदेश। तामनार वीज प्रकल्पाचे गोंयांतले काम पुराय। कर्नाटकांतले काम पुराय जाय मेरेन गोंयाक मेळची ना 1200 मेगावॅट वीज, सांगता वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार। आता पळयात खबरो विस्तारांत। गोंयच्या दर्यांत बेकायदेशीरपणान नुस्तेमारी करपी हेर राज्यांतल्या 10 बोटींचेर गुन्यांव नोंद केला। तशेंच ह्या बोटींक गोंय सरकारान 14,80,976 रुपयांचो दंड फरमायला। केंद्रीय नुस्तेमारी मंत्री राजन सिंग हांणी लोकसभेत दिल्ले लेखी जापेंतल्यान ही माहिती मेळ्ळ्या। दक्षिण गोंयचे खासदार विरियाटो फर्नांडीस हांणी ह्या विशयाचेर प्रस्न विचारिल्लो। फाटल्या दिसांनी खुबश्यो आमी अशे केसीस पळयल्यो जितून मालपेच्यो बोटी ज्यो गोंयची जी कोस्टल एरिया आसा, गोंयची जी सी एरिया आसा तितून भितर मालपेच्यो बोटी येतात आनी थंय बोट ट्रॉलिंग करतात। आनीक जे गोंयची नुस्तेकार आसात तांकां खंय तरी हेजो फटको पडटा। ह्यो खूब केसीस पळयल्यो आनी काही बोटी अश्यो आमचे जे कोस्ट गार्ड जे पुलीस फोर्स आसा तेणी धरून सुद्दां हाडल्यो। जाल्यार ह्याच फाटभुंयेर जो आमचो सावथ गोवाचो कॅप्टन विरियाटो MP आसा तेणें लोकसभेन क्वेश्चन मांडलो की त्या क्वेश्चनान तेणें विचारलें जो गोंय सरकार आसा तेणी तेंचेर कितें एक्शन घेतल्या काय तेजी कंप्लेन सेंट्रल सरकाराक केल्ली आसा काय ना अशें तेणी त्या क्वेश्चनान विचारलें। जाल्यार ताका जी जाप मेळ्ळ्या ती जाप अशी आसा 2022 ते 2024 मेरेन अजून मेरेन गोंय सरकारान सेंट्रल गव्हर्मेंटाक 10 केसीस रेजिस्टर केल्ले आसात आनी हितून फायन जी आसा ती 14.8 लाख सुमार हांकां वायोलेटर्सांक फायन अजून पर्यंत पडलेली आसा। आनी त्याच बरोबर सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ फिशरीज राजीव रंजन सिंग हेणी जाप दितना सांगला जी LED फिशिंग जाता ती ऑल ओव्हर इंडिया जी LED फिशिंग आसा ती बॅन केल्ली आसा। आनीक ही जी फिशिंग जाता ताका लागून इकोसिस्टमाक खंय तरी त्रास जाता म्हणून ही जी LED फिशिंग आसा ती बॅन केल्ली आसा। आनी जो वायोलेटर आसतलो ताका तेजी जी लायसन्स आसा ती रद्द करतले आनीक ताका जी फायन आसा ती ताका पडटली अशी ह्या जापीन दिल्ली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरेश गांवकर। राज्यांत सरकारी नोकऱ्यांचे हायस दाखोवन लोकांक लुटपाची साबार प्रकरणां उक्ताडार आयल्या उपरांत आता ईडीन ह्या प्रकरणात लक्ष घाला। संबंधित प्रकरणांची फायली मागयल्यात, पूण कॅश फॉर जॉब स्कॅमाच्या सगळ्या प्रकरणांची न्यायालयीन चौकशी जावची अशी मागणी आपाचो मुखेली अमित पालेकरान केल्या। राज्यात सरकारी नोकऱ्यांचे हायस दाखोवन लोकांक लुटपाची साबार प्रकरणां उक्ताडार आयल्या उपरांत आता ईडीन ह्या प्रकरणात लक्ष घाला। पुलिसांकडल्यान संबंधित प्रकरणांची माहिती मागयल्या तशेंच सगळ्या मुखेल दुबावितांक समन्स जारी करून चौकशेक हाजीर रावपाक सांगला। पूण कॅश फॉर जॉब स्कॅमाच्या सगळ्या प्रकरणांची न्यायालयीन चौकशी जावची अशी मागणी आपाचो मुखेली अमित पालेकरान केल्या। आम्ही आमचे हाजेर ठाम आसा की ज्युडिशियल कमिशन इन्क्वायरी जातली। Time and again Supreme Court has very categorically in bails which have been granted to opposition parties जे आसा तांचे प्रत्येक फाटी बेल ग्रांट करता आसतना सुप्रीम कोर्टान म्हणला की ED and CBI have become stooge
or cage parrot of भारतीय जनता पार्टी म्हणून. सो ह्या एजन्सीचेर म्हाका दिसना आमकां कोणाक आज विश्वास उरला. Probably this might be a tactic to divert attention and say that ना आता ही probe ED करतली आणि खंय तरी हाजेर पालो घालतले. I don't believe that ED is competent or in a situation where they can independently hold inquiry where भारतीय जनता पार्टीचे लोक भितर involved आसा. This might be a first such case where भारतीय जनता पार्टीचे ऑफिस बेरर आज ह्या केसीन इन्वॉल्ड आसा आणि it is going to be probably their first case to deal with Bharatiya Janata Party's accused only as whom they are going to probe. आम्ही म्हणता ED probe करच्यापेक्षा what is the harm in having a judicial probe? एक ज्युडिशियल कमिशनर अपॉइंट करचो आणि हाजेर इन्क्वायरी करची. कारण डीप विदीन आय थिंक भारतीय जनता पार्टीचे लोकूय उलयतात की हातूंत भितर आमचे खंय तरी लोक इन्वॉल्ड आसा म्हणून आणि ते मान्यय करता. पण ऑफकोर्स दे कांट स्पीक बिकॉज दे आर पार्टी पीपल. बट वी स्ट्रॉंगली बिलीव अँड वी हॅव सेड टाइम एंड अगेन की भारतीय जनता पार्टी ह्या घाणीन बरबटलेली आसा. हे जे जॉब स्कॅम आसा इज अ बिगेस्ट स्कॅम ऑफ द सेंचुरी. आज नॅशनल लेवलाक जर हाचो आवाज जाला जाल्यार ताका भारतीय जनता पार्टी ज्या तरेन वागल्या तीच गोष्ट जबाबदार आसा. इफ यू आर नॉट फियरिंग की हातल्यान कांयच पॉलिटिशियनाचेर कोणाचेर घाण पडचे ना, होल्ड अ ज्युडिशियल कमिशन इन्क्वायरी. Retired High Court judge, so everybody can come out freely and give their complaints and details. So म्हाका दिसना ED probe can make much of a difference. It's another agency of Bharatiya Janata Party only. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरीश गांवकार. पोरणे गोंयचे फामाद सेंट फ्रांसीस झेवियराचे फेस्त सध्या व्हडा दबाजान मनयतात. सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या शव प्रदर्शनाकूय व्हडा संख्येन भाविक हाजेरी लावन दर्शन घेतात. मात दिसान दीस वाडपी ह्या भाविकांच्या गर्देत आता चोरयेचे प्रकार उक्ताडार येवपाक लागल्यात. पोरणे गोंय पुलिशेन भांगराची सरपळी चोरिल्ल्या प्रकरणात 3 दुबावितांक अटक केल्यात. फुडलो तपास सुरू आसा. ओल्ड गोवा हांगासर एक्सपोजिशन चालू आसा. 5 जानेवारी पर्यंत हे एक्सपोजिशन चालू आसतलें. पूण काल ह्या एक्सपोजिशनाक चोरयेचो प्रकार जाल्लो आसा आणि ते चोरयेचो प्रकार जाता आसतना तांकां पुलिसांनी धरलेले आसा. तेंची नांवां जी जावन आसा, 3 चोर आसले आणि ह्या 3 चोरांची नांवां जी आसा ती म्हटल्यार अरुण जाधव जो 25 वर्सां पिरायेचो आसा, रामदास जाधव जो 70 वर्सां पिरायेचो आसा आणि युवराज पवार जो 27 वर्सांचो पिरायेचो आसा. ह्या 3 जाणांनी एका बायलेच्या गळ्यांतली सोन साखळी जी आसा ती चोरपाचो प्रयत्न केलो, पूण पुलिसांनी तांकां धरले आणि तांकां बंदखणीत घातलेले आसा. हे 3 जाण जे आसा ते नेटिव्ह जावन आसा सांगलीचे सगळे जाण. आणि ह्या 3गांकूय ही जी सोन साखळी जी आसा ती स्नॅच करतना पुलिसांनी धरलेले आसा. ओल्ड गोवा पुलिसांनी ही कारवाई केलेली आसा आणि सध्या ह्या 3गांकूय बंदखणीत घातलेले आसा. अश्यो अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. अंजुण वागातोर वाठारांत बेकायदेशीरपणान विकपी सिगरेट आणि हेर तंबाखूची उत्पादनां विकपी दुकानांचेर शिवोलेची आमदार डिलायला लोबो आणि पुलिशेन धाड घाली. दुकानात आशिल्ले सिगरेट हेर सामान पुलिशेन जप्त केले. अंजुण वाठारांत अशे विक्रेते सापडल्यार कायदेशीर कारवाय करून ती बंद करपाची म्हूण पुलिसांक आदेश दिले. ग्रँड जुआर आमच्या वागातोर पेट्रोल पंपाच्या ऑपोजिट. आय वॉज जस्ट पासिंग दिस सायड. आय सॉ दीस शॉप, हुक्का शॉप. आणि आम्ही आमच्या अंजुना PI घेऊन हांगा येयले अँड विथ हिज हेल्प हे पळय हांगा हा पळय हो ओनर तेजो. आय आस्क्ड हिम वॉट परमिशन ही हॅज टू रन दीस बिझनेस ओवर हियर फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज बँड. तेजे कडेन पंचायतीचे पासून परमिशन ना. I have made a letter to Deputy Collector, to the Panchayat and to the PI. हांगाच न्हू, this is one such shop. कितलीच शॉपां हांगा अंजुना आमी पळयल्यात. And I have
रिक्वेस्टेड द डेप्युटी कलेक्टर की थ्रू द PI तेणे ही सगळी शॉपां सील केल्ली जाय. हुक्का विकतात ओपन आणि पंचायत परमिशन कित्याकूच ना, हें चल्लां आमच्या आंदोलन. आय थिंक द ऑनरेबल CM हॅज टू लुक इन टू दीस अँड दीस थिंग शुड नॉट हॅपन. गोयच्या शिमेमेरेन तामनार वीज प्रकल्पाचे काम पुराय जाला. मुख्य प्रकल्प आसा तो कर्नाटकात जो मेरेन ह्या प्रकल्पाचे काम जायना तो मेरेन 1200 मेगावॅट वीज गोंयांत येवपाक शकना अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलें. तशेंच गोंय सरकार ह्यान फुडें ग्रीन एनर्जीचेर भर दितले अशें मंत्री सुदिनाचें म्हणणें. वीज संवर्धन सप्तका निमतान आयोजीत पुरस्कार भेटवण सुवाळ्या उपरांत मंत्री उलयतालो. गोंयच्या बाबतींत उलयत जाल्यार आमचे जे गोंया बाबतींत मेन प्रोजेक्ट जो आसा तो कर्नाटकांत आसा. जो पर्यंत कर्नाटकांत आमकां जॉयन जायना तो पर्यंत ती 1200 मेगावॅट वीज गोंया येवची ना कर्नाटकांत. एनर्जी सेविंग हे प्रत्येक मनशान करपाक जाय. कारण उदक आनी वीज ह्या दोन गोश्टी आपल्या लायफान इम्पॉर्टंट आसा. आणि हे चुकून दवरपाचें काम आमकां फुडल्या जनरेशना पर्यंत दिवपाक जाय. फुडलें जें जनरेशन आसा आतां जीं भुरगीं आसा इस्कॉलाचे आहा जवळ जवळ 500 भुरगीं हांगा आशिल्लीं आनी मना पसून सगळीं जवळ जवळ 800 स्कुलांतलीं भुरगीं आसात. आनी तांच्या मनार परिणाम जावपाक जाय की ही जी एनर्जी आसा ही एनर्जी जवळ जवळ 73% जी एनर्जी आसा ही थर्मल पावरान लागता. ही थर्मल पावर जी आसा ती कोल मिल्स आनी कोल चड पोल्युशन सगळ्या भारतांत करता. हो कोल थर्मल पावर प्रोजेक्ट कमी करून ग्रीन एनर्जी आमी कशी तयार करतली ताजेर भर दिवन काम करपाचें गरज आसा. आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन सगळे स्टेटीक रिक्वेस्ट केला की प्रत्येकान कितें तरी ग्रीन एनर्जी तयार करप. त्या प्रमाणे गोवा गव्हर्मेंटूय ताका आपले नवे जे प्रोजेक्ट आसा ते ग्रीन एनर्जीचे तयार करपाक पावता. ह्या बरोबर एनर्जी कन्जर्वा खातीर प्रत्येक तालुक्यात प्रोग्राम आसतले आनी ते प्रोग्राम सक्सेसफूल. ग्रामसभेक मारिल्ली दाणी अडवलपाल पंचायतीच्या सरपंचाक निमाणे म्हारग पडलीच. अविश्वास थाराव पास जाल्ल्यान गजानन पालकर हाका सरपंच पदाची कदेल सोडची पडल्या. अडवलपाल ग्रामसभेत तो गैरहजर राविल्लो ताका लागून ताचे आड अविश्वास थाराव दाखल केल्लो. फाटल्या ऑक्टोबर म्हयन्याचे 27 तारखेक जाल्ली अडवलपाल पंचायतीची ग्रामसभा मिना खडीच्या विशया वयल्यान बरीच तापिल्ली. ते ग्रामसभेक मात पंचायतीचे सरपंच गजानन पालकर हे गैरहाजीर आशिल्ले. लोकांच्या प्रस्नांक तोंड दिवचें पडटलें म्हूण सरपंच गजानन पालकर हांणी जाणून बुजून ग्रामसभेत दांडी मारल्या असो आरोप तेच ग्रामसभेत थळाव्या लोकांनी केल्लो. ग्रामसभेक गैरहाजीर रावपी सरपंच गजानन पालकर हाका बेगोबेग सरपंच पदाचे कदेली वयल्यान सकयल देंवयात अशी नेटाची मागणी तेच ग्रामसभेत थळाव्या लोकांनी लावन धरिल्ली. ताचे उपरांत गजानन पालकर हाका सरपंच पदाचे कदेली वयल्यान सकयल देंवोवपाच्यो हालचाली गतिमान जाल्ल्यो. फाटल्या नोव्हेंबर म्हयन्याचे 28 तारखेक सरपंच गजानन पालकर हाचे आड अविश्वास थाराव हाडिल्लो. अडवलपाल पंचायतीच्या 5 पंच वांगड्यां मदल्या 3 पंच वांगड्यांनी हो अविश्वास थाराव हाडिल्लो. ह्या अविश्वास थारावाचेर चर्चा करपा खातीर मंगळारा पंचायत मंडळाची बसका आपयल्ली. हे बसकेक उपसरपंच विनश्री गांवकर, सुबत्ता सामंत, गितेश गडेकर आनी शेखर परवार हे 4 पंच वांगडी हजर आशिल्ले. जाल्यार अविश्वास थाराव हाडिल्ले सरपंच गजानन पालकर हांणी बसके कडेन फाट केल्ली. मंगळारा जाल्ले बसकेत अविश्वास थारावाचेर चर्चा जावन तो 4-8-0 अशा मतांनी पास केलो.
हडवलपाल पंचायतीच्या सरपंचा आडचो अविश्वास थाराव पास जाल्ल्यान हे पंचायतीचे सरपंच पद आता रिते जाल्ले आसा. हे पंचायतीच्या सरपंच पदा खातीर आता वेंचणूक जातली. आता पळोवचें पडटले हे पंचायतीच्या सरपंच पदाची माळ आता कोणाच्या गळ्यात पडटा ती. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. फेस्ताच्या फेरेच्या सोपकाराचे पैसे आपल्या बँक खात्यात ट्रान्स्फर करपी योगेश शेटकारान स्वताची गुंतवणूक कंपनी उघडून कितल्याशाच लोकांक टोपी घातिल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या. योगेश शेटकारान डेवरीज टेक्नोक्रॅटिक फ्युचर वर्ल्ड नावाची कंपनी उघडिल्ली. आपूण त्या कंपनी संचालक आसून लोकांक टोपी घालतलो असो आरोप शेडो कावन्सिलाच्या सावयो कुतिनोन केला. तुमकां सगळें खबर आसा मडगांव एक व्हडलो जो हे आसा सद्या आवाज जावन आसा रिगार्डींग ते 18 लाख जे सोप्याचे मिसएप्रोप्रिएट केल्ले म्युनिसिपालिटीच्या स्टाफान. आनी जेन्ना मिसएप्रोप्रिएशन जालें मे म्हयन्यान ताजे उपरांत टील द 2 डिसेंबर ताका कसलोच अरेस्ट जावन नासलो आनी फायनली अरेस्ट जालो तो 2 डिसेंबर. आनी थंय पुलिसान एक स्टोरी सांगल्या. समजा हांव स्टोरी म्हणपा पडटी एक्युज्डाचे तोंडांतल्यान कडेन सांगलें आसतलें पूण ते म्हणटा की ताका रेल्वे स्टेशनार दवरलो म्हण. आनी फाटले 6 म्हयने 5-5.5 म्हयने तो महाराष्ट्रा कर्नाटका भोंवत आशिल्लो आनी स्टेशनार न्हिदतालो. तुमी सगळ्यान पळयला ताका, सगळ्या मडगांवकारान. आतां 2 दीस पयलीं दिवचल नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष कुंदन फळारीचेर 9 नगरसेवकांनी अविश्वास थाराव दाखल केल्लो. हातूंत भाजप पक्षाच्या कांय नगरसेवकांचो हात आशिल्ल्यान भाजप पक्षान फूट पडला अशी चर्चा दिवचले सध्या सुरू आसा. मंगळारा राती 9 नगरसेवकांची आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांचे वांगडा बसका जाली. उपरांत फळारीच्या अविश्वास थारावा विशीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे निर्णय घेतले अशी माहिती आमदार शेटये हांणी दिल्या. व्हडलो जो हे आसा सद्या आवाज जावन आसा रिगार्डींग ते 18 लाख जे सोप्याचे मिसएप्रोप्रिएट केल्ले म्युनिसिपालिटीच्या स्टाफान. आनी जेन्ना मिसएप्रोप्रिएट दिवचल शहरातल्या लांबगांव वाठारांत आंब्याचें झाड कोसळून कार सयत 2 वाहनांचे लुकसाण जालें. ह्या अपघातांत लाखभर रुपयांचे लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. बुधवारा फातोडेर सादारण 5:15 वरांचेर भल लोकवस्तीत आंब्याचें एक व्हडलें झाड हुमटून पडलें. झाड कोसळिल्ल्यान पोना पार करून दवरिल्ली कार आनी स्कूटरीची मेळून 2 वाहनांचे बरेच लुकसाण जालें. तातूंत नगरसेवक सुदन गोवेकर हाचे स्कूटरीचो आस्पाव आसा. मात हेर कांयच वायट घडणूक घडूंक ना. झाड कोसळिल्ल्याची म्हायती मेळटकीच दिवचलच्या उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाव वचून मदत कार्य केलें. थंय आशिल्ले आनी एके कारची किरकोळ डॅमेज जाल्या अशी म्हायती मेळ्ळा. आज सकाळी सारखे संक 10 मिनटां आसतना अचानक आवाज येयलो म्हणून भायर येवन जर पळयता जाल्यार आंबो पडलो. पयले सकयल जर येवन पळयता जाल्यार आमची वॅगनर आहा पळय ती सगळी डॅमेज जाल्ली आसा आनी एक्टिवा सगळ्यान काबार जाली आनी अर्टिगा आहा पळय ती थोडी हे जाल्या स्क्रॅच पडल्या तिचेर खांदो पडलो. देवाचे देवन बाकीची कांय हानी जावंक ना पूण मातशी लुकसाण जाली गाडयेची आनी हेजी तेजे बाकीचें हें कांय जावंक ना. म्हणजे 2 कार आणि 1 स्कूटर, 2 कार आणि 1 एक्टिवा. रस्त्यार लोक बी कोण नासले. रस्त्यार सकाळी फुडें सादारण 5:15 जाल्ले आसतली. रस्त्यार कोण नासले आनी तशें भायरी हे ते कांय डॅमेज जावंक ना पूण आंबो येयलो. हांव देवा कडेन इच्छेत मागता की कोणाक काय हानी जावंक ना, लुकसाण जाली व्हडलें कांय जावंक ना. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शिरोडा तारीवाडो वाठारांतल्या सरकारी मुळाव्या शाळेंतल्या विद्यार्थी आनी पालकांनी शाळेचेर बहिष्कार घालो. वंदना पाटील ह्या शिक्षिकेची बदली करची अशी मागणी पालकांनी केल्या. ह्या शिक्षिकेची विद्यार्थ्याकडेन बरी वागणूक ना आनी ती सारकी शिकयना अशें पालक सांगतात.
ताका लागून जो मेरेन ह्या शिक्षिकेची बदली जायना तो मेरेन आमी भुरग्यांक शाळेत धाडचे नात अशें पालक सांगतात. दुसरे वटेन पालक आपल्याक त्रास करतात अशें वंदना पाटील हांचें म्हणणें. देखून ह्या विशीं आपणे उच्च अधिकाऱ्याक पत्र दिल्ल्याचें ती सांगता. पयलीं आशिल्ली ती आमगेल्या पयलींच्या दुसरेच्या भुरग्यांक शिकयताली तेन्ना येयल्ल्याक आतां त्या भुरग्यांचो अभ्यासूच ना. अभ्यास बुकार कांयच ना, कांयच करिना. सप्टेंबरांतल्यान दोनूच दीस तेच्या नंतर ती लिव्हेर, परत ती 4 दीस आतां परत लिव्हेर. तिसरेक चवथेकूच शिकोवपाक कळटा खंय तिका, पयलेक दुसरेक खंय तिका शिकोवपाक कळना. ह्या पयलींच्यान दुसरेच्या भुरग्यांनी कितें करपाचें. वंदना पाटील हांगा येयली. आमी तिचे बद्दल मागणी करूना. आमची शाळेंत शिक्षिका वेवस्थीत आशिल्ल्यो, भुरगीं शिक्षण वेवस्थीत तेंचे कडल्यान घेतालीं. मागणी नासतना खंयचे तरी पावराचेर ती येयली आसतली. आमकां तिजी बिहेवियर आवडना, भुरग्यांकय शिक्षणा बद्दल तिजें आवडना आनी तिजी वागणूक जी आसा पेरंट्सा बद्दल, शिक्षका आपल्या विद्यार्थ्या बद्दल बरोबर ना, हें सगळ्यांनी नोट केलें. आमी एडियाक फोन केलो, एडियाक विचारलें, आमकां न विचारता वा आमकां न कळयता आमची कसली कंप्लेन नासतना आमच्या पॅरा टिचरी कित्याक काडली, जाल्यार एडियान आमकां सांगलें की आपल्या जाय म्हणून आपल्यान तिका काडली म्हणून फोंडाच्यान आमकां सांगलें गेलें. तदनंतर आमी कंप्लेन घेवन सगळे जे आसात पेरंट्स ते एडिया गेले. एडिया गेले नंतर आमी परत प्रश्न केलो, आमची कसली कंप्लेन नासतना पॅरा टिचरी हांगा कित्याक काडली आनी आमची कसली मागणी नासतना ही दुसरी टिचर हांगा कित्याक दिली गेली. अशें म्हणटकीर ती म्हणूंक लागली आमी ती पॅरा टिचरी काडूना, आमकां वयल्यान ऑर्डर आहा काड म्हणून. सगळे नागरिकांनी, वाड्या वयले सगळे नागरिकांनी ठरयलें आमकां ही बाई नाका. जीचे बिहेवियर हांगा शाळेक बरोबर ना. अनेक शाळांक तिका नाकारली गेल्ली आसा आनी खंय तरी स्थान ना म्हणून हे शाळेंत ती येयल्ली आसा. भाई फक्त सप्टेंबरा येयली, चवथीक 2 आसतना लिव्हेर गेली, परत येयली, परत लिव्हेर गेली आनी पयर ऑर्डर काडल्या नंतर ती हांगच्यान ना म्हणून जाली. फक्त आमकां कांय सांगोना ती लिव्हेर गेल्या काय ती ट्रान्सफर केली म्हणून. आनी हे काल अकस्मात सोमरा हांगा ही टिचर येयली आनी येवनच पेरंट्सांनी जाल्यार ती हांगा आपल्या ऑर्डर आहा, तुमकां जाय ते तुमी करा. जो पर्यंत ही शिक्षिका हे शाळेंत आसतली तो पर्यंत हे विद्यार्थी हे शाळेंत येवपाना, शाळेचेर बहिष्कार आसतलो अशें आमचो ठाम निश्चय ठरलेलो आसा. डे 1च्यान ज्या दिसा हांव हांगा जॉयन जाला त्या दिसाच्यान ह्या पेरंट्सांनी म्हाका हॅरेस करपाक स्टार्ट केलें. डे 1च्यान भितर येवप, धमकी दिवप, भितर येवप, धमकी दिवप. कित्याक रिजन म्हाकाय कळुना. तेंचे पयलीं म्हाका कांयच खबर नाशिल्लें कित्याक ते हॅरेस करता म्हणून. हांव ओग्गी रावलें. 3 म्हयने हांवें सोंसलें. 3 म्हयने सोंसले. जेन्ना 22 नोव्हेंबराक एडीआय सरप्रायज विजीट दिली स्कुलान आनी तिणी म्हाका सांगलें की तुजेर एलिगेशन घातलां. तिणी कितें केलें, पयलीं सगळें म्हजें चॅक केलें, म्हाका लेसन दिवपाक लायलो, भुरग्याचें नोटबूक चॅक केलें. ईच एंड एवरी पेजीचेर तिणी हांवें शिकयल्ल्या ईच एंड एवरी पेजीचेर तिणी सायन मारिल्ली आसा. आय हॅव व्हेरी फ्रेंडली एंड मदरली रिलेशनशीप वीथ माय किड्स. तूं चल म्हणटा जाल्यार हांव कशें वतलें. म्हाका ऑर्डर आसा त्या प्रमाणे म्हाका हांगा रावूंकच जाय न्ही. एज अ गव्हर्मेंट सर्वंट आय हॅव टू फॉलो ऑर्डर ऑफ माय हायर ऑथॉरिटी. त्या हिशोबान हांवें केन्ना तांचे कडेन दुर्लक्ष केन्ना. म्हजें काम हांवें म्हज्या स्कुलान येवप, देड पर्यंत शिकोवप, वचप, हें म्हजें हांवें चालू दवरलें. पूण जेन्ना म्हाका मेंटली हॅरास केल्लें गेलें, खूब हॅरास केलें, म्हजें एलिगेशन घातली, तेन्ना हांवें लीव काडली इयर आनी हांव घरा कडेन रावलें. त्यांचा आरोप आसा की तुमी पयलीं जे दुसरी भुरग्यांक शिकयना, तिसरी चवथीकूच शिकयता अशें म्हणटा. तिसरी चवथीच म्हाका हेड मिस्ट्रेसान दिली न्ही. 6 स्टुडंट्स पयली आनी दुसरी, 12 स्टुडंट्स थंय तिसरी आनी चवथी. सो सब्जेक्ट वांटून घेतले वतातच न्ही. तिणी म्हाका सांगलें तूं तिसरी आनी चवथी तूं शिकय म्हणून. त्या हिशोबान हांवें तिची ऑर्डर फॉलो करची पडली. ती टिचर ना जाल्यार तुमी कशी. ती टिचर नासतना एकय दीस वचूंकूच ना न्ही. तिणी लिवूच काडूना. तुमी मास्टर रोल चॅक करा. हांवें लेटर केला की जे हॅरेसमेंट म्हाजे बरोबर जाला तेजेरूय तुमी इन्व्हेस्टिगेशन करचें. फेस्ताच्या फेरयेच्या सोंपोकराचे पयशे आपल्या बँक खात्यात ट्रान्स्फर करपी योगेश शेटकारान स्वताची गुंतवणूक कंपनी उगडून कितलेशेच लोकांक तोपी घाल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या. योगेश शेटकारान डेव्हरीज टेक्नाट्रिक फ्युचर वर्ल्ड नावाची कंपनी उगडिल्ली. आपूण त्या कंपनी संचालक आसून लोकांक तोपी घालतालो असो आरोप शेडो कावन्सिलाच्या सावय कुतिनोन केला. तुमकां सगळें खबर आसा मडगांव एक व्हडलो जो हे आसा सद्या आवाज जावन आसा रिगार्डींग ते 18 लाख जे सोप्याचे मिसएप्रोप्रिएट केल्ले म्युनिसिपालिटीच्या स्टाफान.
आनी जेन्ना मिसएप्रोप्रिएशन जालें मे म्हयन्यान ताजे उपरांत टील द 2 डिसेंबर ताका कसलोच अरेस्ट जावन नासलो आनी फायनली अरेस्ट जालो तो 2 डिसेंबर आनी थंय पुलिसान एक स्टोरी सांगल्या समजला हांव स्टोरी म्हणपा पडटी एक्युजडाचे तोंडांतल्यान कडेन सांगलें आसतलें पूण ते म्हणटा की ताका रेल्वे स्टेशनार दवरलो म्हणून आनी फाटले 6 म्हयने 5-5.5 म्हयने तो महाराष्ट्रा कर्नाटका भोंवत आशिल्लो आनी स्टेशनार न्हिदतालो तुमी सगळ्यान पळयला ताका सगळ्या मडगांवकारान त्या स्टाफाक वळखता आतां पुलिसान हेंवूय एक इन्वेस्टिगेट करचें म्हण आमची एक इच्छा आसा की 6 म्हयने वा 5.5 म्हयने तो जेन्ना हे स्टेटीसान त्या स्टेटी भोंवतालो जाल्यार ताका पेमेंट कोण करतालो तेगे जेवणा खाणाचे बंदोबस्त कोण करतालो हेंवूय मातशें सोद घेवचें म्हणून आमचो डिमांड कायम उरतलो आमी जाय जाल्यार मुखार देखून आमी हें करतले की हे रिकवर जावचें सारकें कित्याक फायनली हे टॅक्स पेयराचे पयशे आतां जेन्ना हें कारस्थान चालू आसा तेन्ना आनी एक हें पळय भायर सरता की हो जो स्टाफ आसा गव्हर्मेंट सर्वंट आतां आनी एज पर कंडक्ट रुल्स सर्वीस कंडक्ट रुल्स जे आसा गव्हर्मेंट सर्वंटाचे सर्वीस सोडून ताका कसलोच रायट ना आनी दुसरे वेव्हार करपाक बिझनस जावं और आनी जॉब करपाक आनी हांगा आमकां दिसून येता की ताणें एक फायनान्स कंपनी ओपन केली एक फायनान्स कंपनी ओपन केल्ली आहा आनी ताणें इन्वेस्टमेंट घेतल्या लोकां कडेन इन्वेस्टमेंट घेतल्या एक स्कीम तयार करून आतां आमचे कडेन जे डॉक्युमेंट आसा समजला ताणें रिसीट सुद्दां दिल्ली आसा डायरेक्टर म्हणतो त्या कंपनीचो तो डायरेक्टर अशें म्हणून ताणें रिसीट दिल्ली आहा आनी स्कीम कशी सपोज 1 लाख रुपया भरलो ताजे ह्या स्किमीन जाल्यार 12 म्हयन्याचो लॉक इन पिरियड आसा 12 म्हयन्या तो तेजे कडेन डेपोजीट उरता आनी 12 म्हयने जाले उपरांत त्या इन्वेस्टराक प्रत्येक दिसाक 1000 तेणी फारीक करपाचें म्हणून जाता अशें म्हणून तेणी एग्रीमेंट सुद्दां सायन केल्लो आसा पळय स्टॅम्प पेपराचेर टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव समिधा तुमचो निरोप घेता आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आम्ही लढतात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर